राज्यात पावसान थाकाय दिल्या, पूण पालसाना कोसळप, राखणे वंटी मोडप, रस्ते नेमप, झाडां हुमटून पडप, खांदे मोडून लायटीच्या वायरींचेर पडप अश्यो घडणुको थांबपाचे नाव घेयना. पळयात मडगांव सावन संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. मडगावच्या जनता क्वार्टरात बुधवारा वडाचेर झाड पडले. झाडा पोंदा उबे आशिल्ल्यो 2 स्कूटरी आनी जनता क्वार्टर इमारतीचे लुकसाण जाले. बरे म्हण बरे, हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात. आवाज येता म्हण कडे आवाज येता म्हाका सांगलें म्हणटा की हांव इमिजिएट आयलो आनी फायर ब्रिगेड बी सांगलें फायर ब्रिगेड बी आयले हांगा कळ्ळें न्ही. तांकां सांगलें अशें आहा डेंजर पोजिशन तेमी बी पळयलें तें बी सांगलें साम डेंजर पोजिशन आहा केन्ना पडूंक शकता. हांव पळोवपाक गेलो तेन्ना फुड्यान मुळा कडेन गेलो हांव तें मूळ आसा थंय कडे आवाज येवला तेन्ना हांव थंयच्यान धांव मारलें चिंतून गेलो कित्याक हें सांगपाक केन्ना कितें जायत म्हणून हांव वचून म्युन्सिपालिटीक हांव ते लेबर येता आमचे डेली वेजीस लेबर आहा तांकां तेमकां सांगलें चॅर पर्सन सांगलें आनी MLA बी सांगलें आमकां फातोर हेका नंबराक कळ्ळें न्ही मातशें अशें डेंजर पोजिशनाक अशें करून झाड मारपाक जाय म्हणचें नंबरान सांगलें तूं बाबा तें कोणाक ते आमचे लेबर तें मारपाक हें कर कटींग स्पेशल कोणाक तेंकां आपय इतलें म्हण हांव 4 पर्सन सांगून तें सांगता म्हळ्यार थंयच्यान न्यूज येयलो की झाड पडलें म्हणून तेंच्यान कळ्ळें मागीर थंयचे आमचे म्युन्सिपालिटी थोडे स्पेशल आहा ते बरें काम करता तेम घेवन हांव आतां येयला आनी फायर ब्रिगेड बी फोन मारले. पण अजून पर्यंत एक डेंजर घर आनी जायती 2 घरां आसात. तेजे बद्दल कितें करतले तेजे बद्दल हांव म्हगे ड्युटी सांगपाची ड्युटी न्ही काम करपाक आमच्या डेंजर काम वचना हांव सामका आनी हांव तें बी काम सांगतो जाता तेजे बी तुमी इमिजिएट एक्शन घ्या कटींग करपाक करा म्हणून. बारीक आयच्या सुमार आमकां कॉल आयले बारीक आयच्या बनियान ट्री फॉलोन ऑन जनता क्वार्टर सेंट रोड ट्रॅफिक बीन बंद आसा इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी स्पॉटार पावले आनी आमचें काम चालू केलें. आतां काम चालू आसा 2 बायक आसा एक प्लेजर आनी एक वेस्पा बायक आसा ती आमी पयला आतां झाडां पोंदा पडलें आनी आनी आसूं शकतात पयला हांवें कटींग ऑपरेशन चालू आसा. घरां बी कितें डॅमेज बी जाल्या क्वार्टरच्या वयली शेड आसा ती डॅमेज जाला. जाल्यार मडगांवांतल्या आना फोंड बागे लागसरचे इमारतीच्या वयल्या अपार्टमेंटाचे बाल्कनीचो एक भाग कोसळ्ळो. हे घडणुकेत कोणाक दुखापत जावंक ना. 2 वर्सां जाली कपचे पडत आसात, पूण त्या संबंधांतल्यो कागाळी कोण काना मनार घेयना. आयकात थळाव्यांचे म्हणणे. अरे 9 सुमार घस्स करून पडलें आनी आमी हांगा भितरूच आशिल्लीं रांदपा तयारी करतालीं आनी एकदम सामकें घस्स करून पडलें तें कितें पडलें म्हणून कळना जालें. म्हाजी आई आशिल्ली न्ही मागीर तिका बेग ओडून काडलें खंय भितर ना तशें कांय लागना हय ही ती आनीक मागीर हें जालें सगळें पडलेलें तें घस्स करून पावलें सकयल आनी ते सायडीच्यान तेंगेलें थंय दारां सुद्दां पावलें आनी तेंगेलें तें नळ्यार पत्र्याचेर मातशें पडलां आनी बॅण जालें आमकां. 2 वर्सां जालीं 2 वर्सां जालीं तेंगे इल्ले कपचे पडटात तेंकां सांगलें अशें करा म्हणून तेणी करूंकूच ना. वयर ते हितून फ्लॅटां कोण रावना सकयल हितून रावता तिनी हितून रावता पूण हो फाटीं एक्सपायर जाला आनी हो हातून ना कोण रावना. गेले ते वर्स तशेंच पत्रे उडोवन तेंगेले लोकांक घरांचेर गेल्ले सगळी बिल्डींग डॅमेज जाली कांय ना तिका आनी रावपाक भंय दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी.